कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 2017 आम्ही बिल्डिंग कंप्लीट करून ऑक्युपन्सी केली आणि हँडओव्हर केले पोझिशन। हांगा 2 मुणकार आसले, तेतूंतल्यान सगळ्यांक फ्लॅट्स बीन कितें ते दिले। तेतूंतले एक मुणकार जेणी आता ती थंयसर फाटल्यान बडबड करता। आता ही जी बाय आसा तेंच्यांनी याचो आमी तिगांनी 3 फ्लॅट हँडओव्हर केल्ले आमकां एक सो हेतूंतलो एक फ्लॅट हेणी एकट्या बायलेक विकलो आनी त्या बायलेन 1.5 वर्स पयलीं सगळे ओके आसले। ऑल ऑफ अ सडन 2023 ती म्हाज्या फाटल्यान लागली आनी म्हाजेर कंप्लेनी फायल करूंक लागले। आता म्हाका एक सांगा, बाय जर कॉन्टेमिनेटेड जाली, ही बिल्डिंगेची बाय ओके, कंप्लेनूच करूंक जाय जाल्यार तिगांच्या नांवान लिंक रिल्टर्साचेर करूंक जाय आसली। कंप्लेन फक्त म्हाज्या नांवान जाता, अनूप खोबरेकराच्या नांवान, कितें कॉन्टेमिनेटेड म्हणून। सो हांवें कॉपरेट केलें हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हे सगळे हांवें कॉपरेट केलें। हांकां खंयच आपोवंक ना म्हज्या नांवान कंप्लेनी आहा म्हणून, आनी हांवें तेन्ना ट्रिटमेंट केली बेस्ड ऑन हेल्थ हेचेर। ट्रिटमेंट करून हांवें ती बाय डिस्कनेक्शन केली बिकॉज ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी। ट्रिटमेंट केल्या उपरांत ती कॉन्टेमिनेटेड मेळ्ळी। ती कॉन्टेमिनेटेड आता म्हाका एक सांगा, हांवें करूंक ना, बाय आमची पयलींची ती फक्त आमी रिनोवेट केली। आता त्या बायन जर हॉटेसर जेन्ना ते सिवेजाचें काम चालू आसलें तेन्ना खंयचो तरी गटराचो झरो कनेक्ट जाला आसतलो तेका, सो तेका लागून ते कॉन्टेमिनेटेड जाली। बाय कंटेमिनेटेड आसा, तितून सिवेजाचें उदक येतालें, बिल्डर आमकां चडयतालो दितालो म्हणून सारिका वशिश्ट मॅडमान हे उदक बंद डिपार्टमेंटाक लेटरां धाडली की बंद करा म्हणून उदक, हे लोकांच्या हेल्थाक इश्यू जाता हेच्या खातीर। कित्याक आमी अंथरुणार पडटाली आनी ही सुद्दां हेजी भुरगीं पडोंक लागली, ती टेस्टींग केली, तेतून गावली ही कॉयली म्हणून खूब बॅक्टेरिया आहा भितर। आणि ही आमची बाय ही पहिली गजाल, म्हणजे आमची पहिली दुसरी असली ते तिणी बुजयली आणि ही ती नवीन बांधला आणि आमकां खबरूच ना की हेजी काही टेस्टिंगूच जावं ना आनी हेचें कांयच जावं ना म्हणून आमकां कळोंक ना। जेन्ना हिणें रिपोर्ट काडलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें सारकें हांकां अवेअर केलेलें बिल्डिंगेक, तर हिजे कोण आयकूंक तयार ना बिल्डिंगेन, तेची सायड घेता बिल्डराची। पण आमी आतां जें सांगलें की बंद जावपाची आहा म्हणून आमी सकयल येयला पळोवपाक बाय बंद जाता म्हणून। युजिंग गोवा पोल्युशन बोर्ड आयलेले, त्यांच्यानी सुद्धा टेस्ट रिपोर्ट केल्लो, त्यांच्यानी सुद्धा तांकां नोटीस धाडलेले की वेल वॉटर वॉज कंटॅमिनेटेड एंड दिस रेस्क्यू पीपल वर युजिंग द वॉटर। ओके मॅडम, सो इतलेंच सांगता की एट लास्ट लायक इट वॉज हार्डली ऑलमोस्ट 2 years battle I was fighting, आणि इतलेच न्ही, सिन्स आय हॅव पुट दिस ऑन व्हिडिओ पिक्चर हांवें घातले, तेणी म्हजे सिवील सूट ऑफ 2 crores rupees, 1 क्रिमिनल सूट आणि 1 कंटेम्प्ट टू कोर्ट ताणें हे म्हजे केस घातला। ओके, बरं, ही बिल्डिंगचे नाव कितें? व्हाईट केसर बिल्डिंग।